प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातूचो 22वो विसवोर वोड 15 ते 21 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्सेस 15 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना फारिसेव गेले आनी जेजू कसो उतराक दवरचो ते विशीं ताणीन एकठांय जावन थाराव घेतलो. आनी हेरोदीच्या पक्षवाद्यां बरोबर तांणी आपल्या शिसांक अशें म्हणूंक जेजूशी धाडले. गुरुजी, तूं स्वतान चलताय आनी देवाची वाट स्वतान शिकयताय आनी तुका कोणाचीच बिडा ना, कित्याक मनशाचें तोंड पळोवन तूं उलयनाय हें आमी बरें जाणो. तर तुका कितें दिसता, सोमराजाक दोंड फारीक करूंक कायद्यांचें की ना? पूण तांचें नश्टेपण ओळखून जेजून असो प्रतिपाळ केलो. आरे दोंग्यानो, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका फास मांडटात? म्हाका एक दोंडाचो नाणो दाखयात, पळोवया. तांणी ताका एक दिनार दाखयलो. जेजून तांकां विचारलें, हें रूप कोणाचें आनी हें बरोवप कोणाचें? तांणी जबाब दिलो, सोमराजाचें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, बरें तर सोमराजाचें तें सोमराजाक दिया आनी देवाचें तें देवाक दिया. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमकां ती जी घडणी घडली ती सोजमणी आमकां मेळपाक आमी पळोवंक जाय कित्याक ह्या फारिझेवान हेरोद पक्षाच्या लोकांक जेजू कडेन धाडले. बाबणीनो, फारिझेव, धोमशास्त्री, मागीर तेजे उपरांत हेरोद पक्षाचे लोक सगळे जेजूचेर आड आसले. फारिझेव ह्या हेरोद पक्षाच्या मनशां बरोबर आड आसले. पूण हे सगळे हेरोद पक्षाचे लोक, फारिझेव आनी धोमशास्त्री ते सगळे जेजूचेर आड आसले. म्हणून ह्या वेळार फारिझेव कितें करतात, ते हेरोद पक्षाच्या लोकांक धाडटात कित्याक ते जेजूक त्रासान घालूंक सोदतात. आनी हेरोद पक्षाच्या लोकांक धाडून ते जेजूक विचारतात, गुरुजी, तूं स्वतान चलताय आनी देवाची वाट स्वतान शिकयताय आनी तुका कोणाचीच भिडाना, कित्याक मनशाचें तोंड पळोवन तूं उलयनाय हें आमी बरें जाणो. तर तुका कितें दिसता म्हणटात, सोमराजाक दोंड फारीक करूंक कायद्याचें की ना? प्रश्न जे हेरोद पक्षाच्या लोकांनी, धोमशास्त्रा लोकांनी धाडले म्हणून तांक जेजू कितें विचारतात, तर तुका कितें दिसता म्हणटात, सोमराजाक दोंड फारीक करूंक कायद्याचें की ना? बाबणेनो, जेजू समजा म्हणलेलो की वय सोमराजाक दोंड फारीक करपाचें, वय तें करूंकूच जाय. लोक जेजूचेर आड वेतलो आसलो कित्याक ते जाणो आसले की सोमराजा, रोमा शारांतलो सोमराजा इस्रायली प्रजेचेर हें चलयतालो, हुकूम चलयतालो. आनी समजा जेजून म्हणलेलें की सोमराजाक फारीक करपाचें न्हय, लोक खोशी जातालो आसलो, पूण सोमराजाचो लोक येवन जेजूक बडबडीन घालतलो आसलो. पूण जो जाबाब जेजू दिता, जेजू त्रासान पडटलोच आसलो. पूण भाव भयणीनो, देवाची जाणवाय, देवाचें हुशारपण जेजू कसो जबाब दिता, तो म्हणटा, म्हाका एक दोंड दाखयात म्हाका दोंड. तुमी हांव जाणो की तुमी ढोंगी लोक, तुमी आयल्यात म्हाका त्रासान घालपाक, तुमी आयल्यात म्हाका एके भाशेन घुस्पावन उडोवपाक. पूण हांव जाणो की तुमी हें सारकें करपाक येवंक ना. तो म्हणटा, म्हाका एक बरोवप दाखय. जेजू म्हणटा, हें बरोवप दाखय. त्या उपरांत ते दाखयतात. तो म्हणटा, हाचेर कितें बरयलां, ह्या बरोवपाचेर कितें बरयलां? ते म्हणटा, सोमराजाचें नांव बरयलां. जेजू म्हणटा सोमराजाचें सोमराजाक दियात, देवाचें ते देवाक दियात. भाव भयणीनो, हो जाबाब जो जेजून दिलो
ते आयकोना फुडें ते थोटाकले. ते येयल्ले जेजू कडेन जेजूक त्रासान घालपाक, पूण जेजून असो जबाब दिलो की आतां ताणें कसलीच चूक करूंक ना. ताणें लोकांक म्हणूंक ना की तुमच्या सोमराजाक दंड दिवंक जायना. तेजे उपरांत ताणें म्हणूंक ना की सोमराजाक दंड दिवंक जाय. ताणें कितें म्हणलें, जें सोमराजाचें आमी दंड फारीक करूंक जाय जाल्यार दियात सोमराजाक दंड फारीक करपाचो. पूण जें देवाचें म्हणजे ज्या कायद्या प्रमाणें 10% दिवचे आसले ते ताणें दिवचेच पडटाले आसले. म्हणजे ताका आतां तें काम आसलें देवाक हो देव मंदिरान आपलो टॅक्स भरपाक जें देवान सांगलेलें कायद्यान बरयल्लें तें दिवचें पडटलें. आनी दुसरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, आमी जाणो की सगळें जें देवान दिलां तें आमकां तें देवाचेंच, आमचें कांय न्हय. आमी फकत ह्या संवसारान एक आमी मॅनेजर ते. म्हणजे आमकां देवान हें सगळें बेसांव भरून दिलां, पूण आमकां ताची जबाबदारी आसा. म्हणटच जेन्ना आमकां सगळें दिलां तर आमी आतां देवाक तें आमी भेटोवंक जाय. आमकां देवान कितें बरे भशेन आमच्या वापरपाक दिलां तर आमी तें फकत आमच्या सवयेन धरून आमकां धरूंक जायना. तें आमकां जाय तें केल्लें देवान केल्लें भाशेन जें पवित्र आत्मो सांगता तेंच आमी करूंक जाय. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजून सांगलें त्या लोकांक, त्या हेरोद पादशाहाच्या लोकांक जे फारिझेवान धाडलेले, सोमराजाचें सोमराजाक दियात, देवाचें देवाक दियात. होच जबाब जेजू आयज तुका आनी म्हाका म्हणटा. जे आमी टॅक्स भरूंक जाय ते आमी टॅक्स भरुया. आमी केन्नाच टॅक्स भरिनासतना रावपाचें न्हय. आमी कसलें फटींगपण करपाचें गरज न्हय. कोण थंयसर ते पयशे खीण उडयतात ते आमकां पळोवपाचें न्हय. कित्याक आमकां कायदो आहा टॅक्स भरपाक, वो आमी टॅक्स भरया. पूण जें देवान सांगलां आमकां करूंक, जें देवान आमकां दिलां तें देवाच्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी करया. आनी खरेपणी देवाचें आमी देवाक दिवया. आयज भाव भयणीनो, ह्या शिवर्तमानाचेर नियाल करून आयजतान हें उतर आमी ज्या दिसपट्ट्याचे वेळार पाडूंक आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.